Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. सर आयज तुम्ही एज अ मिनिस्टर WRD आणि जे कॉर्पोरेशन आहा तेजे तुम्ही आयज इनचार्ज चार्ज घेतला तुम्ही कशे तरेन पळयता ही जी मिनिस्ट्रीज तुमकां मेळ्ळा आनी तुमी फ्युचर फुडले 5 वर्सां आसा ह्या 5 वर्सांक कशी ह्या मिनिस्ट्रीन तुमी कितें कामां करतली? पयलीं म्हटल्यार सादारणशे 15 वर्सां नंतर सेक्रेटरा भितर मिनिस्ट्रीचो चार्ज घेवन हांगसर हांव सहभागी जाल्लो आसा हे कॅबिनेटी भितर. डॉक्टर प्रमोद सावंत तांचे हांव आभार मानता. तशें भारतीय जनता पक्ष आसा तांचोय बी आभार मानता, कारण तांणी सुविधे प्रमाणान म्हजी हांगसर नियुक्ती केल्ली आसा आनीक खूब मोठी जबाबदारी दिल्ली आसा. उदाहरणार्थ WRD डिपार्टमेंट जें आसा पळय न्ही, त्या डिपार्टमेंटा कडल्यान प्रत्येक मनशाच्या घरांत उदक पावपाची सोय जी आसा वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट जरी करता, पूण ताजी मुख्य पुरवण जी आसा पळय न्ही तें जलसिंचन डिपार्टमेंट करता. त्यामुळे आमचे जे धरणां जी आसात, सालावले आसूं अंजुणे आसूं, ही धरणाची सगळ्यांची निगा राखपाची बरोबरच तातूंत आनी सुदारणा करपाची, त्या बरोबरच अजून नवीन प्रकल्प जे आसा पळय न्ही ते प्रकल्प आमी घेवचे पडटले. तिळाली प्रकल्प सारको प्रकल्प आमी विचार करचो पडटलो. नेबरींग स्टेट्सां बरोबर आमी टायप जमले जाल्यार टायप करून, पूण त्या शिवाय आमचे लोकल रिजर्वॉयर जे आसा पळय न्ही ते आमी तयार करचे पडटले. जेन्ना म्हादय सारको येदो व्हडलो इश्यू चालू आसा त्या गजाली कडेन तुमी कशें पळयता? तो बारीकसाण ताजे पयलीं मुख्य म्हणल्यार पयलीं अभ्यास करचो पडटलो आनी ताजे नंतर मागीर ताजे संबंदी हांव उलोवंक शकतलो. इवन जे कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री तुमकां मेळ्ळा, सो त्या मिनिस्ट्रीन तुमी कशें फुडें पळयता? कॉर्पोरेशन संबंदी सुद्दां खूब मोठें काम करपाक जाता. उदाहरणार्थ कॉपरेटीव मुवमेंट जो सहकार क्षेत्र जें म्हणटा पळय न्ही तें तळागाळांतले सगळे लोकां कडेन पावूंक जाय. उदाहरणार्थ सहज सांगता हांव की शेतकरी जे आसता पळय न्ही तांचे कॉपरेटीव सोसायटीज वगैरे वगैरे ऑफकोर्स हे दोनूय डिपार्टमेंटां येता. WRDक लागता आनी कॉपरेटीव डिपार्टमेंटाकय लागता. शेतकऱ्यांच्यो वेगळे वेगळे बारीक बारीक अशे सहकारी युनिट जे आसा पळय न्ही ते युनिट्स तयार करून बारीक लोकां कडेन, बारीक मनशां कडेन, बारीक कुटुंबां कडेन ह्या दोनूय डिपार्टमेंटचो आदार पावप हें अत्यंत गरजेचें जावन आसा. म्हजी हाजे प्रमाणे चिंतपा प्रमाणे मुखाल्ली 5 वर्सां खूब मोठी जबाबदारीची कामां आसा, हें काम आसा आनी तें हांव निभायतलो. हातूंत म्हाका दुबाव जरा सुद्दां दुबाव ना. सर आयज एज्युकेशन जे डिपार्टमेंट आहा तें अजून दिल्लें ना मिनिस्ट्री. खुबश्या जाणांक दिसतालें की तुमचे कडेन येवचें. ह्या गजाली कडेन कशें पळयता तुमी? नाही, गोंयच्या तमाम हितचिंतकांची, दोस्तांची, मित्रांची वगैरे अशें हें आशिल्लें की डिपार्टमेंट म्हजे कडेन येतली अशी अपेक्षा आशिल्ली. पूण मुळात हांवें तें डिपार्टमेंट नाका अशें म्हटलें इतल्या खातीर की हांव जवळ जवळ 50 वर्सां शिक्षण क्षेत्रांत काम करतां. म्हजी संस्था सोडून इतर काही संस्थां भितर सुद्दां म्हजो आस्पाव आसा आनी त्यामुळे म्हटलें एक वेगळें क्षेत्र पळोवया. आनी त्या अनुसार हांवें माननीय मुख्यमंत्र्याक सुचोवणी केली की शिक्षण खातें म्हजे कडेन दिवचें न्ही म्हाका.